99, 100. Anybody with a token number there? Namaste, Dutta ji. चलो हो गया ना तो अपने फ्रंट लाइन करे थे हमें small sound here. I actually we don't want mix up because there they give for announcement. Mine here only for number. Here's the point over there. Yeah, we give one point. No, he has. काढून दिला काय त्याचा पॉइंट दिलाय ब्लॅक पॉइंट नाही which was announced has started for the youth and also for the elders in Kalangut at St. Joseph High School. आज वॅक्सिनेशनाक खूबशे लोक येयले 100 भुरग्यांक जो स्लॉट मेळ्ळो आयचो ते येवन आज वॅक्सिन घेवपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्ली आहा. सेकंड स्लॉट तेंचो 80 days म्हणटा 80 to 84 days. आता पावस सुरवातीक जावपाचो आहा म्हणजे सुरवात आयच्यान जाल्ली आहा. सायक्लोन जे इफेक्ट जावपाचे आहा गोंयांत तेजो पावस आयज ऑलरेडी येयलो, कालूय येयलो, आयजूय येता. वेगवेगळे गोंयच्या विलेज पंचायतींनी जिंगा
दोन विलेजी एकठांय जावन एक असो सेंटर करचो हे माझे मागणे सरपंचांकडे जिल्हा पंचायत मेंबर सरपंच आणि वॉर्ड मेंबरांनी वांगडा रावन लायन्स क्लब रोटरॅक्ट क्लब बाकीचे आनीक खंयचे क्लब आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन असो सेंटर करपाक जाय आणि असो जो सेंटर केलो कित्याक हो सेंटर 2 दिसांनी काबार जायना 8 दिसांनी काबार जायना दोन विलेज पंचायती एड जावन जर तर करीत जाल्यार हो सेंटर मिनिमम 3 म्हयन्यांक तरी उरपाक जाय 3 ते 4 म्हयन्यांक कित्याक वॅक्सिनेशन आमकां कंपनी गव्हर्मेंटाक दितली आनी आमी सेंटरांनी दितले एका टायम कन्झ्युमींग आहा म्हणून आमकां वॅक्सिनेशन टायमार येवंक ना आनी जे फुडें जे येतले ते हाव मेनी स्टेजीसान येतले ते आमकांय पासून खबर ना सो परमनंट असले वेन्यूज करचे आनी लोकांक सुविधा दिवची स्पेशली युथाक आनी विलेज पंचायतींनी पळोवचें की लोक PHC आनी CHC आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी वयचे न्हू वॅक्सिनेशन मारपाक कित्याक थिंगासर पॉझिटिव्ह लोक येता चॅक करपाक लोक थोडे एडमीट जावपाक येता थोडे लोक चॅक करूंक येता की आपूण बरो ना आपल्याक जोर येयला आपल्या छातयेन भितर थंडी भरल्या आपल्याची तकली फोडटा वेगवेगळे कारण घेवन PHCन येता लोक आय वॉन्ट टू चॅक माय सेल्फ आपूण चॅक करूंक येयला आपल्याक कोविड पॉझिटिव्ह आहा आपूण काय नेगेटिव्ह आहा पळय तो आनी तितून आमचे यूथ तितून आमचे एल्डर्स वचोन वॅक्सिनेशन घेता एक लायन हेची कोविड चॅक करपाची एक लायन वॅक्सिनेशनाची हे जावचें न्हू म्हणून अशे स्कुलांनी जी आदल्यो प्रायमरी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आहा त्यो घेवच्यो स्कुलां घेवची कम्युनिटी हॉल घेवचे देवळाचे जो तर हॉल आहा जाल्यार ते घेवचे आनी अशी फॅसिलिटी गोंयभर करची हे म्हाजें मागणें जर तर कोणाक कितें हेल्प जाव अशी फॅसिलिटी करतना कोणाक फॅन्स जाय थोडी कितें शेड घालूंक जाय जर तर तेंचे कडेन घरना जाल्यार म्हाकाय पासून सांगचें हांव कोणाक तरी फोन मारून खंयचे तरी CSR एक्टिविटी जे करपाक रेडी आहा तांकां फोन मारून अशी सुविधा आमी करून घेवपाची आमी पळोवन घेता कित्याक वी हॅव टू वॅक्सिनेट ऑल द यूथ टू सी दॅट वी विन द वॉर ऑन कोविड जे 2019 स्टार्ट जाला पळय सर एज अ MLA ऑफ कलंगूट ऑर एज अ मिनिस्टर आयज पर्यंत तुमच्या विलेजीन तुम्ही खंयचे सेफ्टी मेजर्स घेतलेले आसा फॉर कोविड सी फर्स्ट सेफ्टी मेजर जे आमी घेतलेले आहा ते आमी अनाउन्स केले लॉकडावन कोण म्हणटा लॉकडावन कोण म्हणटा सेफ्टी मेजर्स कोण म्हणटा प्रिव्हेंटीव मेजर्स कितेंय म्हणा पूण फायनल वर्ड इज लॉकडावन आमी जे कलंगूट कांदोली चालू केले ते गोंयभर गेले आनी हांव क्रेडीट म्हाका घेयना हो क्रेडीट लोकांचो लोकांक जाय आसले घरा रावन ही चेन तोडलेली खूब जाण इन्फेक्ट जायत आहा आनी आनीक इन्फेक्शन वाडचें न्हू म्हणून हे प्रिव्हेंटीव मेजर्स कोरोना जालो न्हू म्हणटा जाल्यार तुमी तेका केअर कसो घेता आमचे 2 एम्ब्युलन्सी चालू आहा जे कोण बरो ना तो वचून चॅक करूंक सोदता PHCन वचूंक सोदता वो खंयच्या सेंटरान वचून चॅक करूंक सोदता तांकां आमची एम्ब्युलन्स व्हरता आमची एम्ब्युलन्स सारकी तांकां थिंगा पासून व्हरता चॅक करता आनी परतून हाडून घरा सोडटा कोण जो तर आनीक बरो ना ताका डायरेक्ट हॉस्पिटलान व्हरून सोडटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज आमी ताका प्रायवेट हॉस्पिटलान कोण वयता विजन केअर गॅलेक्सी मणिपाल वो आनी खंयचे तांकां आमी थिंगा पासून व्हरून सोडटा बरो जालें काय ताका रिटर्न पासून हाडटा ही आमची फॅसिलिटी आमी दिल्ल्यो आहा 2 एम्ब्युलन्सी आमच्यो चालू आहा आनीक 2 एम्ब्युलन्सी आमच्यो मंडे पावता सो आमच्यो 4 एम्ब्युलन्सी चालू आसतल्यो तितूंतली एक एम्ब्युलन्स आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक दितले फॉर देअर पीपल सो आयज कोविड केसीस खूब वाडलेले आसा तरी आसतना मायनिंग जे ट्रक्स आसा ते चालूच आसा आयज पर्यंत ते अजून खंय ना खंय तेजेर लॉकडावन ते चीफ मिनिस्टरान पळोवपाक जाय कित्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजी आनी जे आमदार मायनिंग बेल्टाचे आहा ते सगळे आमचे आहा तेणी खंय तरी ह्या टायमार जे हे डिफिकल्ट टायम्स आहा आमचे हे टायम्स आर टेस्टिंग टायम फॉर द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर द कस्टोडियन आमी
राखणदार जेन्ना आमकां लोकांनी निवडून हाडल्या आमी राखणदार म्हणटात सो वी हॅव टू ऑल हेल्प टुगेदर हिंगा टिका करून काय हें ना फायदो ना खाली वी हॅव टू सी दॅट हे जे आमी आयज प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतल्या तितून सगळे भशेचे मेजर्स आसपाक जाय ओपन काय आसूंक उपकारना खाली जे फार्मास्युटिकल कंपनीज जे आहात ते ओपन आसपाक जाय बाकीचे बिजनसीस जे सांगला टेक अवेज कितें तरी कोणाक कोण कुकिंग करिना तेका जेवण जाय एक रेस्टॉरंट ओपन आहा ते टेक अवे दिता ते ओके तेजे भायर फार्मासी ओपन आनी एसेन्शियल जे कितें आहा ते ओपन आहा ते एकदम बरें आहा आयज दिसान जीएमसीन लोक मरत आसात ऑक्सिजनाचो तुटवडो जाल्लो म्हणटा मायकल लोबो हो असो मनीस आसा की बारीक बारीक गोश्टीचेर आवाज करपी पूण ह्या टायम सरकाराच्या अगेन्स्ट कांयच उलयनासतना ओगी कित्याक कितें जालें ना ते जे कितें सांगपाक जाय आसलें तें आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलां आनी फाटल्या दिसांनी पासून सांगलां की मुख्यमंत्री आनी हेल्थ मिनिस्टर वांगडा रावन हें काम करपाक जाय तेचे वयर आमी कांय सांगूंक शकना आनी जो तर आयज गोंयच्या लोकांक त्रास जाता आमी गोंयच्या लोकां वांगडा उबे आहात हांव तरी आहा आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर वांगडा रावन काम करपाक जाय आनी स्पेशली ऑडिट करपाक हे सिलिंडर जे रातचे काबार जाता ते घालपाक एटलिस्ट 4 ऑफिसर आसपाक जाय एक ऑफिसर न्हू 4 ऑफिसर रातचे डिफरंट डिपार्टमेंट्स हॅव गॉट आवर इंजिनियर्स वेदर इट इज WRD वेदर इट इज PWD हे इंजिनियरांक ह्या ड्युटीचेर घालपाची गरज आहा रातचे नॉट इन द हॉस्पिटल इनसायड वेर एवर दॅट ऑक्सिजन व्हरोन ते व्हरोन फीट करप पळय आसता पळय ते थिंगासर म्हाका दिसता भरपूर सिलिंडर काबार जाता रातचे ते रिप्लेस करपा खातीर सिलिंडर भितर व्हरोन दवरपाक जाय आनी ते डायरेक्ट रिप्लेस करपाक जाय विदीन नो टायम हे बाबतींत सीएम आनी HMाचेर खूब टिका जाता राज्यभर टिका जाता आसा लोक मरत आसा तुमकां कितें दिसता हेका हे दोगूच जाण जबाबदार आसा कितपत खरें तुमचें म्हणणें कितें ते हांव तुका सांगूंक शकना तेचेर आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट वॉट एवर आय हॅड टू स्पीक आय हॅव टोल्ड चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली हांव थिंगा वचून ताका सांगलेलें आनी तितूंतूय सांगलां हांवें की दोगांयनी वांगडा काम करूंक जाय What about vaccine supply? Are you getting enough for Kalamit? No, we have not got supplies. No, we have got only now 100 doses today to start with. Now from tomorrow onwards, we will get more doses. Could be another 400 doses amka yeyla ya disani. So if we get more doses, it will be very good. So it will go. Maximum youth will get vaccinated. Maximum youth will get vaccinated.